हरि ओम् अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूज्याय सुकृतीन्द्राय सत्त्वसंशुद्धचेतसे सुज्ञाय सुविचाराय योगिने ज्ञानिने नमः. सद्गुरू ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಜಾನುಗೇನು 5 ದಿವಸ म्हळ्यार हे वर्सा तो 75 वर्ष जाता. असले एक पर्वकाल म्हणताना सद्गुरू वरदयंती स्वाम्यांनी तिरुचनापल्लींतू शिष्य स्वीकार करून घेवन आमगेले काशी मठ संस्थान वाडून येवं तशें अनुग्रह केलेले. सगळे समाजांत सगळीं तांकां एक तिरुचनापल्ली राबुका म्हूण दिसून घेवन तांगेले अनुग्रहान सुकृत आसिल तसले सुकृतींती स्वामी आमकां मेळ्ळे. सुकृतीन स्वाम्यांनी मस्त देवाक प्रितीन पूजा करून घेवन आमगेले समाजांत चांग संस्कार विद्या बुद्धी हें सगळें येवचे खातीर आमकां सद्गुरू सुधींतीर स्वामील तसले शिष्यांक स्वीकार करून घेवन आमगेले समाजाक अनुग्रह केलेले महाचैतन्य सुकृतींतीर स्वामी संस्थानांत देवाले विशेष वैभव वाडोवका चांग जावका म्हूण घेवन इच्छा पावन घेवन आमगेले वेदव्यासाक स्वर्ण गरुड अर्पण केलेले तसले महाचैतन्य आमगेले सुकृतींतीर स्वामी कोचिंतूची जन्मा येवन घेवन त्यानंतर काशी मठाधीश जावन त्यानंतर कोचिंतूची वृंदावन जालेले एक पिठाधीश म्हूण सांगल्यार जन्मभुमींतूची मुक्त जालेले तसले. अशी सुकृतींतीर स्वाम्यान आमगेले समाजाक बरें करचे खातीर मस्त प्रयत्न केला जाल्ला. तांगेले केवल यत् सेवनम सेवक पाद पापनाशनम यत् दर्शनम दर्शक पापनाशन पुण्यवर्धनम असं सगळं तांगेले महानता आमगेले सुधींतीर स्वाम्यांनी स्तोत्र करून सांगला. अशी आमगेले सुधींतीर स्वाम्यांनी मोग करून घेवन गुरुसेवा म्हळ्यार कसं म्हूण घेवन नाजाल्यार गुरू अनुग्रहानच सर्व जावचें म्हूण दाखोवन घेवन एक नव्या संप्रदायाक नांदी केलेले तसले सुधींतीर स्वामी सद्गुरू सुकृतींतीर स्वाम्यान मुक्त जातरी सगळेची संवत्सरांत तांकां कशें चलोवचें कसं म्हळ्यार एक विशेष प्रेरणा मेळ्ळी न्ही जाल्यार मना भंय दिसलें सगळें जाल्लें म्हूण सांगताना तांणी गुरुचरण पादुका माझी देवपूजा म्हूण सांगून घेवन गुरुचरणाची ध्यान गुरुचरणाची माती अशी सगळें ते गुरुचरणाची विशेष महामहीम आमगेले समाजाक बोधन दिलेलें तसले सुधींतीर स्वाम्यांनी सुकृतींतीर स्वाम्याल पादुका देवग्रहांत पुजागृहा दवरून पूजा करूंक प्रारंभ केली. संप्रदाय न्ही जाल्यार जोरलेली रीती कसले आसा पुरो तांगेले ते दृढ विश्वासू तांगेले स्वाम्याचेर आशिल्ले ते प्रकार तांणी देवा कुडांत दवरून घेवन देवाक अर्पण करून घेवन कसले ते निर्माल्य प्रसाद आसा तें सर्व गुरुचरणांत अर्पण करून घेवन नित्य सुकृतींतीर स्वाम्याल हातान प्रसाद घेतला म्हूण लेखून घेवन तशींच सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करता म्हूण घेवन सगळे समाजाक सुकृतींतीर स्वाम्याल चरणारी पादुकेरी चरण पादुकेचेर गांध दवरून घेवन फुडें एक पवमान केलें जाल्यार वेदव्यास लभय आसूं मुख्य प्राणाल किरीटा प्रसाद तशीं पादुका गंध प्रसाद हें तिन्नी मेळचें आशिल्लें तें उडगास वपास येवचे खातीर संयमेंतीर स्वामींनी स्वर्णपुष्प अर्पण करून घेवन किलकी दिवस होवन घेवन तें अभयास तयार करून घेवन सगळ्यांक दिवं तशें केल्लें. सुकृतींतीर स्वाम्याल विशेष अनुग्रह प्रति घरकड जावका म्हळ्यार एक वाक्य न्ही जाल्यार एक संकल्प संयमेंतीर स्वाम्यांनी तांणी वामटकाण घेवन समाजाक पावयलें. अशी हें एक 75 वर्साचे कार्यक्रम जाता. एक तांगेले पुण्यतिथी म्हळ्यार त्या तिथी दिसाक एक आराधन जावका अनानुकूल आसता तांकां नक्षत्रां सगळें करता अशें सगळें लेखून घेवन तांणी हे कार्यक्रम दवरला. तशी हे भाद्रपद मासांत येवचे पडवेक हांगा बेंगलोर काशी मठांत शिमशमार पुजा म्हूण सांगून घेवन ते कार्यक्रम दवरला. आमगेले पुरा देवस्थानांत कलश पुजा करतना सुरवेक देवालय कलश पुजेंत म्हळ्यार कलशांत कला देवता म्हूण आसा. तशी अजादिशत कलश देवता शिमशमारादिशत कलश देवता अशी शिमशमार म्हळ्यार ते देवाक खंयचीय देवस्थान असो कला देवता म्हूण सांगून घेवन ताका कलशांत आवाहन करचें. कारण कसं म्हूण जाल्यार भागवतांत ताजें विशेष वर्णन करता ती की सगळीची भगण चक्र म्हूण घेवन एक सृश्टीचें हें सगळें विवरण दिवन घेवन भागवत शिमशमार चक्र म्हळ्यार परमात्मो
वैरी कुर्टा वैरी शंखचक्र गदा धरून घेऊन विष्णूने रूप जावन घेऊन कुर्टा सकल तो वृश्चिक रूपाने असता म्हणून सगळं ताचे वर्णन सांगतात. हे रूपांतू तगेले किरीट दुगून घेऊन बाल ते एक एक नवग्रह तशी नक्षत्र हे राशी हे सगळं कल्पन करून घेऊन सगळे लोकाचे एक परिकल्पना आज आम सांग ज्याला आमगे एक 3D म्हणून सांगतात एकडेच पुरा पळोवचें जाता तस्सर एक चिंतन करूं जाता. हें रूप भागवतांत वर्णन केलां. हें रूप लेखून घेवन आमी दिवसू मना लेखून घेवन वैरी म्हळ्यार नभोमंडलां पळोवन घेवन पांय पडले जाल्यार आमगेले सर्व पाप दूर जाता, ग्रहचार दोश दूर जाता, ग्रहान अनुग्रह जाता म्हूण सांगून घेवन सकल ग्रह बलनीने सर्वसी जाक्षा म्हूण सांगलां. असलें ग्रहचार दोश जाल्यार दूर जावका, परमात्मान अनुग्रह जावका, सगळेच प्रपंचा बरे जावका म्हळ्यार व्हड एक प्रार्थना आमगेले ब्राह्मणाले आमी करची. असले एक प्रार्थना सुरू घेवन ते शिमशुमार रूपाचे कल्पन करून घेवन एक आराधना संगीलस. सद्गुरू सुधींतीर स्वामीले 90 कार्यक्रम हरिद्वारा जल वेळाक ही पूजा थंय स्वामीले उपस्थितीर जाल्लस. अशी हें आतां 75 वर्स जाता सुखदीन स्वामी पुण्यतिथीचे. त्या वेळाक एक आराधन म्हळ्यार लेखेल वेळाक हें 30 तारीखेक बेंगलोर काशी मठ हातूं सकाळीं सुमार 10 गंटेक हें कार्यक्रम प्रारंभ जाता. कार्यक्रम पुजानी म्हणटाना जेवच्या पुरो प्रारंभ जेवच्या पुरो जाल्यार 10 गंटे म्हणटाना सगळं भक्तजनांनी येवका सेवाक एक अवकाश स्वाम्यान कल्पन करून दिला. कशें म्हणून सांगलें सेवा म्हणून घेतली केलें जाल्यार थंय एक प्रसाद तांकां प्रत्येक पावच्या साध्य जाता म्हणलें व्हड एक आशिर्वादान तांणी कोणाक तें सेवा करता म्हणून की तांणी 150 रुपये 150 रुपये बेंगलोर काशी मठाचे मॅनेजर संतोष आल्यागी दिव्यत जाल्यार प्रत्येक जावन कशें न्ही म्हळ्यार तुमगेलें नक्षत्र राशी गोत्र हें सगळें प्रत्येक जावन सांगूका आनी कोण कितें सेवा अर्पण करता तांकां ते पुजे फुडें नमस्कार घालचे आसा. म्हळ्यार पुजे वेळाक 108 शिमशुमार 108 अजादी म्हूण सांगून घेवन मागीर सुखदीन स्वाम्यार अष्टक सुती हें सगळें सांगून घेवन सुमार 200 वैरी नमस्कार जाता. 225 जाल्यार जावच्या पुरो म्हणटाना ते नमस्कार घालचे फुडें कोण कोण सेवा करता ती तांगेले संकल्प करून घेवन आमकां ते शिमशुमार रुपी महाविष्णू अनुग्रह जावका, गुरूल अनुग्रह जावका म्हळ्यार विशेष संकल्पान हें त्या दिवस कार्य चलता. त्या वेळाक एक घरा दुगून एक म्हूण न्ही घरां आसील पुराय जनां नांवार जाल्यार कोरी येता. अशी समग्र भारतांत हें कोणकी पळयलें जाल्यार आयकलें हे विशय मना गेल्लो आमगेले समाजाच्यांक सांगून घेवन हें करूं येता. म्हळ्यार एक अवकाश आतां येवचे म्हयने हें करता म्हणून जाल्यार जायना. आतां फुडल्या म्हयन्यांत स्वर्णपुष्प अर्पण जालें तें आतां आनी वपास करचें जाल्यार एक विशय ना. तशी हे पूजा व्हड एक फल आशिल्लें जाल्यार स्वाम्यान आमकां व्हड एक अवकाश दिला. पार्थसारथी तशींच व्यास रघुपती तशींच स्वामी तशींच सुखदीन स्वामी सुधींतीर स्वामी पादुका हें सगळें आशिल्लें एक पुण्यस्थळ. हें तवळी हांगा मस्त याग एक चलता आसा. अस्सल एक पुण्यक्षेत्रांत देशे कालेचे पात्रेचे म्हणटात तशी हो देशू म्हळ्यार प्रदेशू अस्सल एक व्हड महिमान्वित जावन आसा. मोठ जायत करून हांगा व्हड यज्ञ सगळें जाला. अस्सल एक पुण्यभुमींत हे कार्यक्रम चलता. त्या वेळाक आमी हांगासून घेवन प्रसाद घेवच्याक एक अनुकूल तें देखून घेवन सगळ्यांनी प्रयत्न करून मना व्हरून घेवन आमकां घेवचें जायना पावचें जायना म्हण जाल्यार फोन मुखांतर की तें सेवा करच्याक इच्छे पवेल्यांनी सेवा संगीत मागीर लाईव्ह आसता. तवळी यूथ ऑफ JSP देखून हें लाईव्ह जाता आसतना आमगेले घर कडेन आमी प्रयत्न करून 10 गंट भितर तयार जावन घेवन हें लाईव्ह चलता आसतना घर कडेन देवा कोणा दिवो जळयत दिवो जळोवन घेवन साध्य आसा म्हणजे जाल्यार सुखदीन स्वामी फोटो दवरून घेवन ताके फूल घालून घेवन दिवो जळोवन घेवन पांय पडून घेवन हांगा नमस्कार घालतना थंय जाल्यार देवा येद्राक तुमी तुमगेले देवा कुडांत ती नमस्कार करूं येता. अशी एक आयोजना एक संकल्प स्वाम्यान आमकां दिला. तांगेले मना देवान दिसयलेलें हें समाजाक संदेश पावोवका म्हूण सांगिल्ले प्रमाणे हे विशय सगळ्यांक सांगला. तें देखून घेवन उपास सांगता शिमशुमारादी पुजा म्हणलें हें नांवाची मत्स्याक सांगूचें की कश्ट जालें. तें देखून घेवन नांव सांगता गुप्साल अडना 30 तारीखे जेव तसर पुजा म्हूण सांगल्यार ही जाता. अशी बेंगलोरांत चलच्यो हो कार्यक्रम प्रत्येक गांवांत जाल्यार नमस्कार घाली येता प्रार्थना करूं येता. तुमकां प्रदर्शन काड नमस्कार घालूं जायना दंडवत नमस्कार जायना
कशी जतके तशी धिमकलं बैसून ज्याला येता सांगा नमस्कारान समर्पयामी म्हणताना तुम्ही तो नमस्कार घालियेत घरकड जाल्यार घालियेत म्हणून पास हांव सांगता प्रयत्न करून घेवन सुकृतेन स्वाम्याले विशेष अनुग्रह आमगेल समाजा प्रति घरकड जाव तस जावका ही प्रार्थना तांगेल अनुग्रहानं आमकां कसं जावका कितें मेळटा सुकृतेन स्वाम्यान उत्तर सुकृतेन स्वाम्यान पळयलेलें सुकृतेन स्वाम्याक सेव केलेलें मस्त बर जालें ती म्हळ्यार अनुभव आज्जीची आमगे लोकांत आस स्वाम्यान सांगिल्लें उत्तर सत्य जालेलें कोटेश्वर म्हळ्यार गांवांत रामा प्रतिश्ठ करून घेवन तें मंदीर भजना मंदीर म्हणटा लेखून केल्लेलें जाल्यार स्वाम्यान प्रसाद दिताना हें राम देवस्थान म्हणून सांगून आज तें देवस्थाना रुपार चलतास एकल्यान सुकृतीन स्वाम्याक प्रयाण करताना तांगेल वाहनांत पेट्रोल की डिझेल की ताका सगळी उण ना जालें त्या वेळाक ताण येताना वाटते स्वाम्यान राबील पडोवन घेवन देवून घेवन तग्गेले ते टँकरा दुखून घेवन वाहनां दुखून पेट्रोल की कसं जावका तें तांग स्वाम्याल काराक देवून घेवन सेव केली स्वाम्यान तुका हे व्यारू मस्त बरें जात्रे म्हूण सांगून घेवन मुखार सोन ताका लॉरीचे व्हडे कंपनी म्हणल्यार हेंची सूर जालें सर्वीस जावन घेवन असलें स्वाम्याल उतर सत्य जालेलें अनुभव केल्ले की आस बॉम्बे तूं विले पार्ले तूं रामाल देवस्थान जालें थंय सांगलें हो देव रथोत्सव घेतरे म्हणून थंय रथोत्सव जातास म्हळ्यार वाचारतवरान उतरान वर दिलेलें तसा आमगेले सुखदीन स्वामी सुधीन ते स्वामीले प्रितीचे गुरुवर्य आज आमकां सर्वांक आदरणीय मान्य परमपूज्य सुखदीन स्वाम्याले अनुग्रह आमकां जावं तशें संयमीन ते स्वाम्यान लेख करून घेवन सांगिल्लें तशें ही एक सेवा न्हय जाल्यार हें कार्य चंद जावन जालें म्हण तशें जावं म्हूण सांगून आमी सगळे देवाला प्रार्थना करुया आमगेल्या समाजांत देव धर्म आचार विचार आशिल्ले शिरडू वाडोवन येवंती आमगेल्या समाजांत दांपत्य जीवन सुखान स्थिर जावन जावं तशी अनुग्रह मेळटा तशें हांव म्हणून सगळ्यांनी कळकळीन प्रार्थना करूं आमगेल देव व्यासरगपती म्हणालें आमगेल मन आसूं आमगेले गुरुवर्य म्हणालें आमगेल काशी मठाधीश म्हणालें प्रेम आमकां आस्त जावं म्हणून घेवन हांव हे मुखांतर तुमकां संदेश दिताची दोन उतरां पळयता